नमस्कार. सध्या हांव आसा सावर्डे पंचायत वाठारांत जे सत्तरी तालुक्यांत एक सावर्डे पंचायत जी आसा आनी ही सावर्डे पंचायतींतलो चडसो भाग हो म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत येता. आतां हांव जो आसा तो सावर्डे पंचायत बिल्डींग जी आसा थंय ह्या पंचायतीन आहा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी हांगा पळोवंक शकता ही अशे तरेची नोटीस जी आसा ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑफिस ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर तेणी जारी केल्या आनी ही नोटीस जी आसा ही इंग्लीश कोंकणी आनी मराठी अशा तिनूय भाशांनी आहा आनी ह्या नोटीशी भितर आमी जर पळयत जाल्यार तांच्यांनी स्पश्ट केला की खंयचे गांव हे म्हादय अभयारण्या भितर येतात आनी आमी जर पळयत जाल्यार खंयचे गांव आसा ह्या अभयारण्या भितर ते आमी पळोवया ह्या नोटीशी प्रमाण म्हणजे कायदेशीर ह्या नोटीशी प्रमाण करंजोळ, कोदाळ, ब्रह्माकरमळी, कोपड्डे, सरावणे, देरोडे, दाबे 2, गवाणे, गोळावली, हिवरे बुद्रुक, माळोली, पाळी, नानोडा, पेंड्राल, साटरे, शिरसोडे, शिरमुळी, शिंगणे, शेळप बुद्रुक, झरमे हे इतले गांव अशें म्हटलं की ह्या गावांच्या हद्दीत येणाऱ्या वाळपई जंगलाचा समावेश असलेले क्षेत्र आणि तसेच गुळेली, हिवरे खुर्द, केळावडे गावच्या हद्दीत येणाऱ्या केरी जंगलाचाही समावेश आहे आणि सीमांचे सीमांकन केले आहे. म्हणजे हे इतले गांव जे आहात ते म्हादय वायल्डलायफा भितर येतात आणि फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर ज्यांच्या नावान ही नोटीस ज्यांनी काढल्या ते आसा रणजीत देसाय आणि हेतून लोकांक अपील केला की ह्या नोटीस काढल्यापासून 2 महिन्या भितर ह्या गावांनी जे लोक रावतात किंवा जे जमीन कसयतात किंवा जे जमीन आपली म्हणतात त्या लोकांनी त्या संबंधीचे कागदपत्रां जी आसात ती फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर नॉर्थ गोवा डिव्हिजन वाळपय हेंच्या ऑफिसान थंय सादर करचे. ही नोटीस येयल्या 21/11/2023 आणि ह्या तारखे पासून फुडल्या 2 महिन्या भितर हे जे गांवांची नांवां हांवें घेतली त्या सगळ्या गांवच्या लोकांक तेंचे जे कितें डॉक्युमेंट आसतले जमनीचे ते तांकां फॉरेस्ट ऑफिसान वचून सादर करचे पडटले. म्हणजे आमी जर पळयत जाल्यार वाघ संरक्षीत क्षेत्र टायगर रिझर्व जो आतां हायकोर्टान सांगला करपा विशयांची प्रक्रिया सुरू जाल्या म्हाका दिसता तेच्याच अनुशंगान आतां नव्यान ह्यो नोटीशी येयल्यात आनी लोकांक आतां तेंच्या गांवांचे जे कितें गांवांनी जेंच्यो ज्यो जमनी आसात तेंचे पुरावे किंवा तेंची कागदपत्रां ही दिवची पडटली. आतां सगळ्यात मोठो प्रश्न हा की ह्या लोकां कडेन ते कागदपत्रां किंवा ते जमीन जे कसयतात तेंचे कितें रेकॉर्ड किंवा डॉक्युमेंट आसा काय कितें हो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आहा कारण त्या लोकांक ते आतां फॉरेस्ट ऑफिसान वचून ते सादर करचे पडटले. म्हाका सांगा तुम्ही दोगांय तुमचें नांव सांगा. तूं सांग पयलीं. माझे सगळी दयफडे तुमचे जेनी दयफडे. सो तुम्ही खंय रावता? बंदिरवाडा. बंदिरवाडा. ते म्हादय वायल्डलायफान येता न्हू? म्हादय. हय. सो कितली घरां आसा थंय तुमची? 15 घरां आसा आमची. तुमच्याच बंदिरवाड्यारूच आनी बाकीचे मागीर वेगळे गांव आहा काजळदाट करंजोळ. तुमचो बंदिरवाडा. बंदिरवाडा. हय. सो आतां ते वाघ संरक्षीत क्षेत्र म्हणून सरकार करूंक सोदता तेच्या बद्दल तुमकां कोणी कितें सांगलां कितें जातलें कशें बी तें? ना अजून सांगूंक अजून आमकां कोणी सांगोंक घरा कडेन कोणी येवंक ना आनी आमकां तितकें कोणी सांगोंक ना. हां. ओके. बट तुमी अशें आयकलां बी जाता अशें बी म्हणून? आतां अशें जाता अशें कोण कोण अशें उलयतात पूण अजून पर्यंत तुमचे थंय कोणूच येवंक ना? ना आमचे तरी येवंक ना अजून. हां. म्हणजे जे तुमकां सांगोंक जाय तुमचे मतां घेवंक जाय आयकून घेवंक जाय तशें कांय ना? ना घेवंक ना. बरें. आतां ते न्हू पंचायतीन न्हू एक नोटीस येयल्या आमी आतां पंचायतीन गेल्ले की थंय तो फॉरेस्ट ऑफिसर आहा न्हू तेणी नोटीस काडल्या की ह्या ज्या म्हादय वायल्डलायफाच्या गांवांनी म्हणजे तुमचो बंदीर करंजोळ कुमठळ काजळदाट बी आहा त्या लोकांनी जर तेंची जमनी थंय आसा किंवा कितें आसा जाल्यार तेची कागदपत्रां हाडून आपल्याक दाखोवपाची अशें म्हणून सांगलां. जाल्यार त्या फाटल्यांचे एक आसा ते 4 कोण घिसरत आसा तेच्यानी आमच्या सरदाची आसा बाकीच्यांची जमीन नांवार आसा बाकीच्यांची जमीन नांवार आसा बाकीच्यांची जमीन नांवार. कागद कांयच ना. कागदां कोणाचीच ना? ना. हां. म्हणजे ते दाखोवप लोकांक शक्य ना कागदावरून? ना ना दाखोवंक शक्य ना. म्हणजे जातले असले ते आमचो तेन्ना मामसो पिया न्हू तो कोण तरी बावडो येयलो म्हाका पोवन दिवं तेन्ना आमी नसली
त्यांना त्याची पूत बारीक त्यांचे जाणट्या फनान ते त्यांना जाणते गरीबी म्हणा न्हू. आपल्या पुतान दिवपी कोण का म्हणून त्याका मारूक धावलं त्यांना तो बाबडो गेलो हे दोनच आमचं आणि एक फाटल्याचं सरत दोनच दिले नावार करून आणि काय ना आणि काय ना लोकांचे ना 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 म्हणजे तू म्हटले पळय आता 15 घरां म्हटली तर ते चडशे लोकांचे कांयच ना. काहीच नाही न्हू, कितें दाखयलं? सगळी जागा हे आसा त्यांच्या करपाचे सगळ्यांचे आसा होय हा होय पूण घरा प्रत्येकाच्या घरा पुरते कितें कितें त्यांचे आसा हा कष्ट कितें केल्ले आसा काय 4-4 झाडां नो पण उभं ते केली. कागदपत्राचेर ना 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 कागदपत्र कसे ना कांयच ना. म्हणजे ना म्हणजे आमच्या मावाची चेड्यात नवजा त्याची सुनो म्हणून आम्ही त्याची नात्रा ही आसा ती सगळी मावाची आमच्या म्हणजे आता जी पंचायतीन नोटीस काढल्या पया हाडून तुम्ही कागदपत्र दाखया तशी कोण दाखवूंक शकना कसले आसा तितल्याचे दाखयतले ना तेंचे काय ना. ना 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 तांकां कितें मेळटलें पंचायत ना तांकां कितें ना मेळटलें. त्यांना काय माहिती म्हणजे चडशा लोकांनी वचपाचे वचपाचें अशेंच झाले ते. हय आमच्या मावांनी त्या टायमाक वाट लायिल्लें वेगळें जातलें तें नांव. त्यांना मापून गेलं खबर आहे त्याला कोण येते घराकडे आम्ही नसली त्यांना माझो माव आणि देर ते माझो भाऊ मातशे असो बारीक साधारण बारीक असले त्याचे भुरगे बारीक बारीक होय. असले आमकां करूंक नसली त्यांना आम्हाका करूंक नसले आणि त्या त्यांनी टायमाक त्यांनी भुरगी बारीक पोसतलो काय आपण कितें हय. करतलो अशें तेजें मत हय. जालें त्यांनी कितें ते करूंक ना आपल्या पुताक आपूण दितले मुर्खाचे कितें काय म्हणपाचें सगळें. सो तू रावता खंय आता गांवां नाव काय गांवाचे करंजो करंजो आणि कुमटळ खंयची कुमटळ ते फाटली हां हो करंजोळ गांव. करंजो बरें म्हाका सांग आता तुमचे ते अभयारण्याचे आसा पळय अभयारण्याची जाला सो तेचेर आतां कितें म्हणून गांवान आतां तुमचे टायगर रिजर्व बी करतले ते ना तशें सांगू ना काय सांगूंक ना अजून ना तेचेर गांवान कोणी काय सांगूंक ना ना काय जातले कितें जातले ते. ना सो ती पंचायतीन आतां नोटीस येयल्या ती खबर आसा ना खबर ना त्या नोटिसेन बरयला की जर तुमची हांगा घरां जमीन तुमचे डॉक्युमेंट आहा ते हाडून दाखया म्हणून. दाखया म्हणून हय सो आसा तुमचे डॉक्युमेंट बी काय आसतले लोकांनी तुमच्या हांगा आतां कितें घर आहा आमचें घर आहा आनी काय आहा घर आहा काजू आहा काजू आहा पूण तेचे डॉक्युमेंट आहा तुमचे कडेन डॉक्युमेंट ना काय ना ना गव्हर्मेंटच काजू सगळं सगळं गव्हर्मेंट. हय. बट तुमी कितके वर्सां जालीं आतां हांगा आसा आनी करता काजी बी खूब वर्सां जालें कितकी आमचे बाबा आसले तेन्ना म्हणजे फाटल्यो 3-4 पिढया पासून करता हय, हय. पूण तुमचे कडेन डॉक्युमेंट काय ना. ना मागीर आतां ते टायगर रिजर्व बी करता म्हणटा न्हू ते म्हणटा की लोकांनी डॉक्युमेंट दाखोवचे आनी ते हें करचें म्हणटा हय. सो आतां तुमी कितें दाखयतले सरकाराक कितें म्हणून दाखयता डॉक्युमेंट ना न्हू आमचे नांवार अशें काजी ना कोणाची कोणाच्योच ना. कितें म्हणून करपाचें म्हणजे तुमच्या गांवान आजून हेचेर कोण काय उलय बी काय ना आतां बाबा फुडें कितें करुया कशें करुया तें काय ना ना आनी तुमकां कोणी काय सांगूंकय ना. हांव खंय ना तुमच्या हांगा पंच कोण पंच थंय ते गांवांत आनी तुमचो आमदार कोण आमदार बी हो कोण राणो कोण तो राणो विश्वजीत विश्वजीत तो कोण आतां फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा फॉरेस्ट मिनिस्टर हां तेणी काय तुमकां काय सांगूं ना. ना मागीर आतां तुमी कितें करतले गांवचे तुजे सारके आतां बारीक लोक हांगा इतकी वर्सां पिळग्यान पिळगे रावता तुमी आतां फुडें करतले कितें कितें म्हणून करपाचें कांय मार्ग ना. ना सो आतां हेचेर कितें फुडें तुमी करूंक जाय अशें दिसता लोकांनी आतां कितें म्हणून करतले कितें म्हणून करतले आतां तुज्या आतां घरान कोण कोण आसता म्हाज्या घरान म्हाजो व्हडलो भाव एक आसता हं, भावजो हं, भावाचे चेडे हं. इतके आसता हय. आनी तुमचें उत्पन्न बी काजीचेरूच तुमचें चलता. तितलेच ते आतां कोणाचें काम करपाचें तुमच्या सारकेचें कोणाच्या कामाक जावन मग एक पड करपाचें सध्या आमी आसा करंजोळ ह्या गांवान आनी हो करंजोळ हो रेव्हेन्यू गांव जो म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन पडटा. आमी ओदळ पयलें की सावड्डे पंचायत जी आसा तीच ह्या गांवांक लागता म्हणजे हो गांव सावड्डे पंचायतीन पडटा आनी सावड्डे पंचायतीन जी फॉरेस्टान नोटीस मारल्या फॉरेस्टाच्या ऑफिसरान
तेतून बरयला की करंजोळ हो गांव आसा त्या गांवाचो तितून समावेश आसा. पूण आतां आमी कुमठळ येयल्ले मागीर थंयच्यान करंजोळ येयले, ह्या हांगासरल्या लोकांक त्या बद्दल अशी कांय म्हायतीच ना. आनी जेन्ना आमी कांय लोकां बरोबर भासाभास करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेंच्यांनी स्पश्टपणे सांगलें की ह्या लोकां कडेन तेंचे अशे डॉक्युमेंट जे आहा जमनींचे हे कांयच ना. जे डॉक्युमेंट आहा म्हणजे एक 14चो जो उतारो आहा थंय हे सगळे एनक्रोचर म्हणूं लागले आनी ओनर म्हणून गोवा दमन एंड दीव ह्या अशें लागलेले आहा. सो आतां एके वाटेन पंचायतीन नोटीस मारल्या की आयज म्हणजे फाटले म्हाका दिसता एक 21 तारखेक ती नोटीस येयल्लेली आहा. 21 तारखेच्यान 2 म्हयन्या भितर गांवच्या लोकांनी तेंचे जे डॉक्युमेंट आहा ते हाडून फॉरेस्टान दाखोवचे, जे कितें आसा जमनीचे जावं घराचे. पूण ह्या लोकां कडेन तशे डॉक्युमेंट ना, ही गजाल स्पश्ट जाता. दुसरी गजाल एक हितून एक आमी जर पळयत जाल्यार करंजोळ कुमठळ ह्या गांवच्या लोकांनी FRC खाला, म्हणजे जो FRC हो एक हक्क जावन आसा जे लोक आदिवासी आहा किंवा जे अशे रानांनी फॉरेस्टाच्या वायल्ड लायफान बीन रावता की FRC थ्रू फॉरेस्ट रायट कमिटी अंडर ते ज्यो काजी लायता किंवा फाटल्यान पिळगेन पिळगे जे ते जमीन कसता तेच्या अंडर ते जमनीचेर दावो करूंक शकता कायदेशीर मार्गान आनी ती तेंचे ते मालक जावंक शकतात. पूण हांगासर एक वेगळीच गजाल जाली की FRC अंडर सुमार कितल्योश्योच हांगासर लोकांनी फायली केल्या, 300 सुमार मायज फायली जाल्ल्यो आसा अशी म्हायती आमकां मेळटा. पूण त्यो फुडें प्रोसेस जावंक ना, ताका वेगवेगळी कारणां आसूंक शकता. मदीं गांवच्या लोकांनी अशी एक निर्णय घेतलो की FRC अंडर फुडें फायली आमी प्रोसेस करपाच्यो ना म्हणून. सो हेका लागून जालां अशें की FRC अंडर सुद्दां ह्या लोकांचो थंय कांयच अधिकार थंय आजून स्थापन जाल्लो ना. ताका लागून हे सगळे जे गांव आसा ह्या सगळ्या गांवच्या लोकांची आतां मालकी हक्का खातीर FRCचो सुद्दां आजून पर्यंत तांकां अधिकार जो आसा तो मेळ्ळो ना किंवा FRC अंडर सुद्दां तेंचो दावो थंय लागलेलो ना. सो फॉरेस्टान एका वाटेन नोटीस काडून मागला खरें डॉक्युमेंट, बट तशें हांगासर ग्रावंड रियलिटी तशें कांयच ना, लोकां कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना. आतां ह्या 2 म्हयन्या भितर हे लोक जे आसात ते खऱ्यांनीच कितें आतां आमी जेन्ना लोकां कडेन उलयले तेन्ना अशे लोक म्हणटात की एक वेळ गांवची मिटींग जावंक शकता, लोक एकठांय येवन उलोवंक शकता. पूण ही सगळी प्रक्रिया आमी जर हांगासरली पळयत जाल्यार लॅक ऑफ अवेरनेस आमकां दिश्टी पडटा. खंय तरी लोकांक मिसगायड केल्ले कोणेय जावं ते आमकां दिश्टी पडटा. आनी तेचेंच कारण म्हणून FRC सारको जो मूलभूत अधिकार सरकारान दिला, केंद्रान दिला, तेच्या अंडर सुद्दां लोकांनी हांगासर जमनीं खातीर कांयच दावे केल्ले ना. आतां हें देवूळ जें आहा म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता हें करंजोळ गांवचें देवूळ आनी हें देवूळ इतलें फेमस आसा की हांगा चोर जाता, शिगम्याच्या वेळार चोरोत्सव जाता, चोर हांगाच जातात अशें हें फामाद देवूळ. पूण हें देवूळ सुद्दां जें आहा तें आतां वायल्ड लायफा अंडर आसा, फॉरेस्टा अंडर येयल्लें आसा. सो हांगासर जावं देवळां, जावं लोकांची घरां, जावं लोकांचे जागे, काजी, उत्पन्न हें सगळें जें आसा जर फुडें सारकी प्रक्रिया जावंक ना. आतां सामको कमी वेळ उरला, एक म्हाका दिसता 90% वेस्ट जाल्लेले आसा, 10% उरल्या. ह्या 10% भितर जर लोकांक योग्य मार्गदर्शन जावंक ना आनी हे म्हादय वायल्ड लायफा विशीं जी नोटीस काडल्या त्या संबंदी जर फुडें सारकी पावलां उखलूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या लोकांचें अस्तित्व आहा तें धोक्यान येतलें. पूण एक गंभीर बाब आमी आतां जेन्ना हांगा भोंवता तेन्ना एक दिश्टी पडटा की लोकूय तशे जागृती दाखयना. लोकूय एक ह्या सगळी प्रक्रिया सुरू जाल्या उपरांत जो एक उठाव किंवा एक चळवळ सुरू जावंक जाय आसली ती सुद्दां आमकां जाल्ली हांगासर दिश्टी पडना. म्हणजे लोकांकूय तेंच्या जमनी बद्दल काय पडलेलें ना काय कितें, फाल्यां वायल्ड लायफान तेंची उत्पन्नां काजी येयल्यो म्हणून तांकां काय फरक पडना काय कितें असो सुद्दां मुद्दो उपस्थित जाता. तेन्ना लोकां कडल्यान लोक सहभाग किंवा लोक चळवळ जी जावंक जाय ती सुद्दां जाल्ली दिश्टी पडना. धक्कादायक गजाल म्हणजे आमी जेन्ना पंचायतींनी वयता विचारपा खातीर तेन्ना पंच जावं सरपंच सुद्दां कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना. कोणाच्या तरी दबावा खाला जावं किंवा आनी खंयच्या कारणाक लागून ते आपलें तोंड उगडपाक तयार ना. अशें जर जायत रावलें जाल्यार हे जे लोक जे भोळे बाबडे कांय गरीब लोक आसात, हाताविल्या पोटार म्हणटात तशे जे लोक आसात तेंचेर सुद्दां हावळ येतली. आनी म्हाका दिसता खंय तरी लोकांनी आतां जनजागृती आनी एक चळवळ उबी करून कायदेशीर मार्गान जें कितें तेंच्यो जमनी आनी जी कितें तेंची उत्पन्नां वांटोवपाचो आजून सुद्दां तांकां संदी आहा ती खंय तरी ती संदी घेवपाची गरज आसा. ना खंयचे मिसगायड जाता तांकां भुलपाक जाय किंवा जे दबाव आसा ते तेंच्यांनी झुगारून आतां फुडली जी प्रक्रिया आहा ती करपाक जाय.